ज्या भागात ज्यो एलटी लायनी आसा, इलेवन केवी लायन आसा, ज्यो आपल्या रस्त्या वयल्यान घरा वयल्यान ज्यो वता, हेजे आतां भुमीकरण म्हणल्यार जमनी पोंच्यान वतल्यो, जेणे करून तुमकां जे पावसाक जो त्रास पडटालो आनी आमकांय बी जो पावसाक लायट तुट्टा, ब्रेकडावन जाता, लोकांक लायट वता, ह्या सगळ्या गोश्टीचे आमकां एक निवारण जातलें आनी आमकां एक सुसेग मेळटलो. तुमकां अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय हें जेन्ना काम जातलें पळय तेन्ना तुमकां अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय मेळटलो. तशेंच हांव एक तुमच्या पंच सदस्य जे आमचे कुंडे पंचायतीचे आनी ग्रामस्थ हांचे कडेन एक मागणी करता एज अ असिस्टंट इंजिनियर, कित्याक म्हाका हांगा काम सुरू जातलें, सुपरविजन आमचे जेई करतले, लायनमॅन करतले, तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जे भायल्यान येता जेंची आमचे लोकल लँग्वेज तांकां खबर आसना आनी थोडी काम करतना एक कम्युनिकेशन उरता, लोक वेगळे तरेन समजता, ते तशें करून ते कॉन्ट्रॅक्टर आमचें काम करपा खातीर आमकां बरें कितें दिवपा खातीर आयला, आमी तांकां काम दिलां आनी ते आमचें काम करतले. तांकां आमी सगळ्यांनी डिपार्टमेंटान तशेंच ग्रामस्थांनी हें काम आमच्या खातीर डिपार्टमेंट आनी ग्रामस्थां खातीर, कित्याक हें काम बरे भाशेन जाय जाल्यार हेची जे फळ आसा पळय ते आमकां मेळटले. एज अ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमची लायनमॅन मातशे सुशेगाद उरतले पावसाळ्यांत, तशेंच तुमकांय बरी लायट मेळटली, तुमच्यो कंप्लेनी कमी जातल्यो. म्हणून हांव एक मागता की तुमी सगळ्यांनी आमकां आनी आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक आमचें समजून घेवचें. त्या काम करता आसतना धूळ वयतलो, मागीर बऱ्यो साऱ्यो गोश्टी आसा, आमकां काम तुमच्या घरा पर्यंत करचें पडटलें, तुमचें आंगण खणचें पडटलें, तुमच्या वयच्यान वय कदाचित हालोवची पडटली, मातशी मोडची पडटली, थोडे त्रास भोगता जाता. आमी बी काम करता तेन्ना पब्लिकाची आमकां कळटा, कंप्लेंट्स येता, तेंचे इनपुट्स येता, तेजे वयल्यान कळटा त्रास जाता म्हणून. पूण हो त्रास काही थोडे दिसां पुरती आसता, तेजे नंतर तुमकांय बी बरें दिसतलें, आमकांय बी बरें दिसतलें. एक बरो विकास, बरो प्रोग्रेस, बरो डेव्हलपमेंट जातलो. एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बरो चलता केन्ना आमी म्हणूं शकता जेन्ना म्हाज्या घरा अंडरग्रावंड वायर येता, एलटी. त्या एलटीच्या पयले खुबश्यो गजाली आसतात, आरएमयू आसता, ट्रान्सफॉर्मर सेंटर आसा, 11 केवी लायन आसा, सबस्टेशन आसा, 33 केवी लायन आसता आनी EHV सबस्टेशन आनी तेच्या मुखार इंटरस्टेट हाय वोल्टेज लायन. सो जेन्ना तुज्या घरान एक अंडरग्रावंड केबल येता तेन्ना समजोवपाचें की वयल्यो वस्तू सगल्यो सारक्यो जावन लास्ट जे लिस्ट इम्पॉर्टन्स दिता ते कंज्युमराक ते वायर येता ते अंडरग्रावंड जावप म्हणल्यार खरो विकास, खरो डेव्हलपमेंट, खरो प्रोग्रेस डिपार्टमेंटाचो जालो आनी त्या विलेजीचो जाता. आयज आमच्या सराच्या मार्गदर्शनाक श्री सुधीर ढवळीकर सर, मिनिस्टर फॉर पॉवर आनी तुमचो MLA, हे खातें ताच्या हातांत घेतल्या उपरांत ताणें म्हटलें आपली आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडरग्रावंड जावपाक जाय. त्या वेळार म्हाका चिंतप अशें येयलें, सर हें कशें जातलें, कित्याक खुबश्यो वस्तू ज्यो LT लायनी येवच्यो पयल्यो, 11 केवी लायन, 33 केवी लायन, सबस्टेशन, खुबशें कितें आसा. पूण रोखडेच ताच्या मार्गदर्शना प्रमाणे, ताच्या विचारा प्रमाणे आमी एस्टिमेट तयार केले आनी रोखडेच वर्क ऑर्डर. इतले बेगीन हांव चीफ इंजिनियर म्हणून उलयना, हें तुमकां समजूंक सोदता, कित्याक इतले फास्ट आख्ख्या मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आयचो फावंडेशन स्टोन ह्या कुंडय वाठारांत 2 प्रोजेक्ट, दोनूय LT लायन आनी RDSSच्या स्किमाकूय प्रोजेक्ट आसा. ऑलमोस्ट 50 crores प्रोजेक्ट हे वर्क ऑर्डर दिल्ले आसा. हेजो बेनिफीट तुमकां बेगीन मेळपाक, खंयचीय गोश्ट जी बेनिफीट बेगीन मेळल्यारूच तेजो वॅल्यू आमकां कळटा आनी बेगीन मेळटली जाल्यार बाब अरविंदान तुमकां सांगलेलें आसा, कश्ट दूख सोदचें पडटा. खंयचीय वस्त तुका बरी मुखार बरी पावयतली जाल्यार ती कश्टांतल्यान दुखांतल्यान येवन मेळिल्ली वस्त खरेंच तुका वॅल्यू क्रिएट करता. खंयचीय वस्त
जी फ्री इजिली मेळटा ती बरी केन्नाच म्हणूंक शकना. एक बरें शिकप करून त्रास काडून बरो जॉब मेळटा. एक आंगात एक ऑपरेशन करून दूख जाता पूण तूं नितळ जाता. तशेंच खंयचें तरी काम जे त्रासांतल्यान जशें ताणें म्हटलां धूल येतलो, गाडयो वचपाक त्रास जातलो, मातशें सोंसचें पडटलें आनी तेन्नाच तुमकां बरे दीस तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक पळोवंक मेळटले. खूब फाटी आमी आमच्या भुरग्यांक कितें दवरपाक सोदता, भांगर, प्रॉपर्टी, पूण आमी खूब फाटी विसरता ह्यो वस्तू अशें दिसता गव्हर्मेंटान येता त्यो कोणाकूच पडलेल्यो ना. म्हणटा बरी येवपाक जाय, पूण त्यो गव्हर्मेंट म्हणल्यार कितें लोकांक साथ करून हे प्रोजेक्ट हाडप आनी जेन्ना लोकांचो साथ मेळटा तेन्ना सक्सेस आनी ते एचीव करपाक आमकां इजी जाता. सो मागता तुमचे पासत तुमचे लागीं की मेळून एज अ टीम कुणीचो लोक, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो लोक मेळून सपोर्ट करुया, मातशे त्रास काडया, कश्ट करुया आनी रोखडोच हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक ताका एक पुश दिवया. कित्याक 1 वर्स लागलें, 2 वर्स लागून तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावन तेतून कांयच व्हॅल्यू ना. तो जाता तितलो बेगीन 3 म्हयन्यान जावंक जाय. जेन्ना हांव 3 म्हयने म्हणटा रोखडोच पावस आसा, सगळें 3 म्हयन्यान जावचें ना, पूण तुमचो साथ आसलो कित्याक केबल ऑर्डर करून येवपाक 2 म्हयने लागता. तो बेगांनी बेगीन हो प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करतले. हो प्रोजेक्ट घडोवन हाडपाक आनी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक आमकां आमच्या मिनिस्टर सराचो खूब साथ मेळटा. तेज्या मोगा पासत, तेज्या ट्रस्ट, तेज्या कॉन्फिडन्सा प्रमाणे आमी हें डिपार्टमेंट कितलेशे मुखार व्हेला. हे गेल्या त्या वर्साक पयलेच फावटी आमच्या हिस्ट्रीक 850 crores केन्नाच जावंक ना. तेजे श्रेय, तेजे सक्सेस मिनिस्टर फॉर पावर आनी तुमचो MLA श्री सुधीर ढवळीकर सराक वेता. त्याच प्रमाणे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आमच्या सराच्या वयर चीफ मिनिस्टर, ताकाय ही फायल वेता एज अ फायनान्स मिनिस्टर एज अ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. सो ताजोय आमकां सपोर्ट कॉपरेशन मेळटा. हांव पयले फावटी आमच्या सराक थँक्यू म्हणूंक सोदतां. तसोच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो सपोर्ट आमच्या डिपार्टमेंटाक मेळटा आनी डिपार्टमेंट मुखार उदरगत करपाक, जशें आमी पावर विदावट पावर रावपाक शकना. आयज काय बरी दिवली आमी पेटयली, उजवाड येयलो, बरें दिसलें. एक दिवली आपल्याकूच जळयता आनी एक उजवाड दिता. तशेंच एक इलेक्ट्रिसिटीचें काम हें करता आसतना आमकां गव्हर्मेंटाचो साथ मेळटा, बरें उतर मेळटा, एप्रुवल्स रोखडे मेळटा आनी हें लोकांक बरी सप्लाय, क्वॉलिटी एंड रिलायबल सप्लाय दिवपाक आमकां एक इजी वे जाता. त्या पासत सराचें आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें अभिनंदन करून हांव देवा लागीं मागतां तांकां बरें आरोग्य आनी गोंयचे आमच्या स्टेटीची बरी सेवा करूंक तांकां बरें आरोग्य दिवचें. तशेंच आमच्या इलेक्शन डिपार्टमेंटाक देवाचो आशिर्वाद जाय. कित्याक बरें काम करपाक एक बरे विचार, बरें मन, बरें काळीज आसून ह्यो बरी सुविधा लोकांच्या घरांत बरो पावर दिवंक. कित्याक पावरा उदेशी आमची आख्खी विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आनी कंट्री वयर सरतली जाल्यार पावर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी पावर वाडत आसा, पावराचो डिमांड वाडत आसा. पॉप्युलेशन जशें वाडटा, जशी टॅक्नॉलॉजी वाडटा, घरांत एक मिक्सर पयलो नासतालो, एक ओवन नासतालो, वॉशिंग मशीन नासतलें, डिश वॉशर नासतलें, AC नासतलो, TV नासतलो, अश्यो कितल्योच वस्तू, इवन घर नितळ करपाक रोबोट येता. आनी आयज आमी एकान एक इलेक्ट्रिसिटी यूज करता. तेन्ना सगळ्यांक समजून घेवचें. हांव जसो म्हणटालो FD आनी प्रॉपर्टी धरता. आमची भुरगीं एक दीस आमकां म्हणटलीं आमकां कितें तयार करून दवरला, कित्याक इलेक्ट्रिसिटी भायल्यान हाडपाक त्यो इंडस्ट्रीक लायन लागता. खंयच्योय लायन ते 15 दिसांनी, 20 दिसांनी, 1 म्हयन्यानी, 6 म्हयन्यांनी जायना. ह्यो लायन्यो जरी आमी म्हटल्यार 3 म्हयन्यान जाता, त्यो मेन लायन्यो येता त्यो ताका 2-3 वर्सां लागतात. त्या पासत तुमी गव्हर्मेंटाचो आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो साथ दिवपाक जाय. खूब फाटी 1% लोक आसा तो विरोध करता आनी देखून मेन जे डेव्हलपमेंट जावपाचें आसा ती तुमकां बरी घरां सप्लाय येवपाची ती लेट जाता. देखून तुमचो आदार मागता आनी जो मोग तुमी आमच्या मिनिस्टर सराक एज अ MLA तुमी वेंचून काडटा आनी ताका दिता, तोच मोग आमी तुमकां दितले आनी आमचें कर्तव्य आमी विसरचें ना आनी डिपार्टमेंट वयर काडटले आनी घरांनी बरी सप्लाय दिवंक आमी वावरतले. खरेंच आमकां खूब त्रास पडटाले, कित्याक पावसान खूब लायट वयताली, झाडां पडटालीं आनी तुमकां खबर आसा
पंच सरपंच म्हणल्यार सगळ्यां पयलीं तेंकां फोन हो कितें जाला सगळ्या पयलीं विचारता. सो आमकां सदींच एक कितें कितें सांगचें पडटालें, झाड पडले आनी कितें पडलें. सो म्हाका तरी दिसता हेजे फुडें अशें जावचें ना, कित्याक हे सगळे वायरी जेन्ना जमनीन वयतल्यो तेन्ना खंयचेच झाडाचें आमकां कितें लागचें ना, तेन्ना कंटिन्यू सगळ्यांक लायट येतली, असो चड प्रॉब्लेम जावचें ना. तेच्या बद्दल हांव आमचे आमदार तशेंच गोवा राज्याचे वीज मंत्री तांकां धन्यवाद म्हणटा की तेणी हे आमचे कुणयन आमकां हे प्रोजेक्ट हाडून दिल्या बद्दल. तशेंच हांगा तेंचे चलो आसा मॅथ्यू सर, तेन्ना तुमकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट करता की तुमी एक जोरान ताळयो मारून सराचें आमचें स्वागत करचें हे केल्या बद्दल. तशेंच तुमकां सगळ्यांक परत सांगता एकदां हें काम चालू जातलें तेन्ना खणटले वाटेर कितें करतले, JCB आसतले. सो कोणाकूय त्रास जालो कितें जालें जाल्यार आमकां कळोवचें, आमी तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. तशेंच कामूय फास्ट जातलें. तशेंच हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूय थँक्यू म्हणटा की तुमी हे बेगीनचे बेगीन करचें आनी हे तुमी प्रोजेक्ट घेतलो हातीन तेच्या बद्दल. तशेंच हांव पंचायतीच्या वतीन सगळ्यांक परत एकदा धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें करूं. नरेंद्र मोदी हो भारत देश प्रगती देशात व्हरपाचो जास्तीत जास्त प्रयत्न करत आसा. त्यांच्या साथ दिवपा खातीर आज गोंय सरकार सुद्दां तितकेच फुडें सरलेलें आसा. आज गोंयांत जो डेव्हलपमेंट जाता, मोठमोठो डेव्हलपमेंट जाता. हेज्या पयलीं अटल सेतू पूल जाला, पयरूच एक जुवारी पूल जाला आनी जवळ जवळ आयज गोंयांत म्हाका दिसता कितकेशे कोटीची इलेक्ट्रिसिटी अंडर केबल चालू आसा. ह्या बद्दल हांव सगळ्यांत पयलीं ह्या देशाचो पंतप्रधान तसोच गोंयचो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच प्रमोद सावंत त्याच प्रमाणे ह्या वाठारांतले आमदार हांचें हांव अभिनंदन करता आनी तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आयज जी इलेक्ट्रिसिटीच्या बाबतींत आतांच स्टिफन सरान तशेंच अरविंद दवळकर सर सांगला की जी कामां करता आसतना प्रत्येकान सहकार्य करपा जाय. तेन्ना हांव तुमकां मडकय ग्रामस्थांक मागता, कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्या लोकांक की ही कामां करता आसतना तितकेच तुमी तांकां सहकार्य करपाची अत्यंत गरज आसा. एक तुमकां त्रास जातले जाल्यार एक 2 ते 3 म्हयने जातले, पूण हे त्रास मागीर कायमचे बंद जातले. सरान पयरूच सांगलां की जेन्ना अंडरग्रावंड केबल जातलो तेन्ना ह्या वाठारांतले रस्ते बरे गुळगुळीत जातले. जर म्हाका दिसता हे 2 म्हयने, 1 एप्रील आनी जवळ जवळ मे म्हयने 15 तारीख पर्यंत जायत जाल्यार दिसता म्हाका ह्या वाठारांतले रस्ते जे आसा खतलेले आसा, काही हे गेल्ले आसा तेवूय पूर्ण जावपाचे अत्यंत गरज आसा आनी हो सुनील सर करतलो ह्यात मात्तूय दुबाव ना. तशेंच आयज तुमचे कडेन मागता की प्रत्येक मनशान ही आपल्या आरोग्याची काळजी घेवपाची अत्यंत गरज आसा. परत एकदां जगार कोरोनाचें संकट गेल्लें आसा तेन्ना तुमी काळजी घेवपाची अत्यंत गरज आसा. आज समाजान काही लोक अशे आसा की आरोग्या कडेन दुर्लक्ष करता आनी पयशे फाटल्यान धांवता. आयज पयसो श्रेश्ठ न्ही, मनशाचें आरोग्य बरें आसत मनीस कितकोय पयसो जमोवंक शकता आनी ह्या जगात तुमी फुडें सरूंक शकता. आयच्या तरुण पिढी कडेन मागता की तुमी मोठ्या कश्टान आनी मोठ्या मेहनतीन आपलें शिक्षण पूर्ण करचें आनी तुमचें आनी ह्या देशाचें भवितव्य उज्वल करपाचो जास्तीत जास्त प्रयत्न करचो. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स आमचे आमदार श्री सुदीन ढवळीकर हांच्या पुढाकारान तशेंच जे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सहकार्यान आज ही पायाभरणी जाली. सगळे जे मडकय मतदारसंघाचे सरपंच पंच दोन्ही ZP यांच्या माध्यमांतल्यान आज ही पायाभरणी जाली. काही कारणास्तव आमचे आमदार पावूंक शकले ना, पूण जो प्रतिसाद आज दीसभर लोकांनी दाखयलो, जी कामां सुरवात केल्या लोकांच्या उपस्थितीन, आज तांचे प्रेम आनी तांचो विश्वास तांणी आमच्या आमदाराचेर दवरला. कालूच बजेटूय जालें गोंय सरकाराचें आनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सरकारान उत्तम अशें बजेट आज सगळ्या गोंयच्या लोकां खातीर दवरला. आनी तातूंत भर म्हळ्यार
खास करून जे पावर डिपार्टमेंट आसा तातूंत सगळ्यांत चड म्हणजे सगळे डिपार्टमेंटाचे जर पळयले जाल्यार जवळ जवळ 3,857 कोटी आज पावर डिपार्टमेंटान अलॉट केल्या आणि त्या माध्यमांतल्यान आज ही सगळीं कामां मडकय मतदारसंघा बरोबरूच गोंयभर ही कामां चालू जाल्या त्या बद्दल आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे आमदार श्री सुदीन ढवळीकर हांचे सगळे मडकय मतदारसंघाचे कार्यकर्ते सरपंच पंच हांचे तर्फे हांव ऋणी आसा. त्याच बरोबर अंत्रूज महालान मडकय मतदारसंघा बरोबरूच विविध ठिकाणी आज कामां चालू केल्या. तर सगळ्या आमचे जे कार्यकर्ते आसत किंवा सगळे जे ग्रामस्थ आसा तांच्या कडेन विनंती करता की ही जी कामां चलता तांकां तुमी सहकार्य करचें आणि येत्या त्या वर्सा सगळे जी पावर डिपार्टमेंटाची आसत किंवा इतर क्षेत्रांत पंचायत लेवल आसत किंवा जिल्हा पंचायत लेवल आसत हातूंतल्यान जाता ती कामां मुखार व्हरपाक सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें सगळ्यां कडेन मागता आणि ह्या दिसाच्यो रामनवमीच्यो सगळ्या ग्रामस्थांक शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.